This program is brought to you by Sham Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. नमस्कार. श्याम शेटिये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेटिये ग्रुप प्रस्तुत जस्ट इमॅजिनाच्या या भागात तुमचे स्वागत मित्रांनो. Just imagine. मित्रांनो, सुधीन ढवळीकरान नरकासुराचेर आमच्या नरकासुरांचेर अशें कितें तरी म्हटलें. थोडीकडे असे मानता एकदा नरकासूर केलो जाल्यार तो करत रावचो पडटा म्हणून लोक बंद करिना थोडीकडे. नरकासूर फाटल्यान नाचचें न्हय. म्हाका दिसता म्हाका तरी हरकत कांय ना, कारण नरकासूर कितें करता हें तुमी पळयलां. नरकासूर आमकां नाका, कमीत कमी नरकासूर जाय. लोकांनी हे नरकासूर खतम करचे अशें म्हाका दिसता. आणि दुसऱ्या दिसाच्यान पळय जो घोग्यांनी पावस पडपाक स्टार्ट जाला पळय, बडी दिता तुका पाय कडेन बडी आवडटा. भिजलो रे. लोक म्हणटात दिगंबरा भशेन सुधीनूय देवा कडेन डायरेक्ट उलयलो खंय आनी पावस पडलो भरपूर. नरकासूर बी सगळें अशें जालें. आणि बाबूश मोन्सेराताचें कौतुक केलें सुदिनान. आज हांव जाहीरपणे बाबूश आंतोन्सियो मोन्सेरात मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू हाजें अभिनंदन करता, कारण ताणें एक स्ट्रेट डिसिजन घेतलां की अंदूच्यान खंयच्याच नरकासुरा आनी स्पर्धेक आपूण हेल्प करचो ना म्हणून. दीस इज अ व्हेरी गूड डिसिजन टेकन बाय बाबूश मोन्सेरात. शरीर आणि आत्मा जशे सेपरेट जावं शकना, तशे बाबूश आणि डोनेशन हे सेपरेट जावं शकना. अशें कशें जालें? बाबूश म्हणजे डोनेशन मरे, आणि डोनेशन म्हणजे बाबूश मरे. गांजीन मूस आणि म्होवाचे पोळ्याचें जें नातें आसता तशें बाबूश आणि डोनेशनाचें नातें मरे. अठूट इतलीं वर्सां हें जालें तरी कशें? People basically complain. See, it is just one night or maybe some hours in enjoyment. Then after there's a complaint from people and all that basically the politicians give money and the youth basically gets spoiled and all the other activities and the vices and all basically started. So I said best let us spend the money basically for a better. खरें कारण तुमकां हांव सांगता, बाबूशान डोनेशन कित्याक बंद केलां तें. पयलीं बाबूश कितें आहलें, पयलीं तालिगांवचोच फक्त तो MLA आहलो. तालिगांव एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो ताका तालिगांवचेच भुरगे येवन मेळटाले आनी डोनेशन व्हरताले. आतां बाबूश कितें जाला, पणजेचो MLA जाला. सो पणजेचे भुरगे येतात आनी तालिगांवचे पयलींचेच भुरगे ते सगळे येतात डोनेशनाक. न्ही तालिगांव MLA कडेन वचना, घरगुती मामला न्ही रे. शेवटी ती मागीर हाचे कडेन धाडटा अशें ते बिल एका शेवटी कितें करतलो. खूब जाता ते मागीर, खूब जाता. डोनेशन म्हटल्यार खूब जाता ते. Just imagine. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine. मुख्यमंत्र्यानो, CM, एक महत्वाचो प्रश्न आसलो. विस्की ऑन द रॉक्स कशी मारप? जे नीट सामको आवडो घोटून सांगताय मरे तूं. बरे, हे काही मंत्री तुमचे असे त्रासदायक आसा तुमकां म्हणटा. म्हणजे लायक फॉर एग्जाम्पल, आता फॉर एक्झाम्पल म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता, निलेश आणि हे कला अकादमी फेम मंत्री गोविंद गावडे. हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. कला अकादमीची वाटाघाट जाल्या, ते तो तुमचेर घालता. कॅबिनेटाचे डिसिजन तुमचेर घालता गोविंद. कला अकादमी आणि गोविंद गावडेचो विशय आयलो काय तुम्ही कानार केस कित्याक हाडटात CM? बरें, आणि ते कितें ते तुम्ही नवीन स्टार्ट केला ते मंत्री तुमच्या गावी. हां, मंत्री तुमच्या गावी. बरें बरें.
4 वर्सांनी आतां इलेक्शनाक वोटरूय एक कार्यक्रम घेवपाचे आहा, मंत्री धाडा घरी. आमचे काही आमदार अशे रिपोर्टरांचो मोबायल बीन काडून जमनीर आपडटा मरे, कितें MLA मिडियाचेर अटॅक करता. तेंचें मातशें कितें ओरिएंटेशन बी करा, मातशें शिकया न्हू तांकां, मातशें ट्रेनींग बी दिया म्हणटा CM. ताज्या खातीर आमी एक वर्कशॉप घेता आनी ताज्या उपरांत पुराय सोड 1/3 काँग्रेस भितर घेतली मरे. आतां तेज्या उपरांत कितें? ताज्या उपरांत थंड मरे सगळें. काय कॅबिनेट रिशफल केन्ना जातलें? जावपाचें आसा जावपाचें आमी जावपाचें. थँक्यू. आनी धंदो कसो करूं? इल्लिगली. म्हणजे झटपट श्रीमंती सामकी. हय. झटपट श्रीमंती से याद आया सर, कला अकादमीचे 3 वर्सां काम चल्ला पळय पत्रे लगा के. CM, कला अकादमी म्हणजे आर्टिस्टांचें मंदीर, कलाकारांचें मंदीर. तें कितलीं वर्सां जालीं, तेजी अशी वाताहत जावपाक दिवनाका. बरें जालें, हें तरी सांग, विजय साळगांवकर आनी तेजी फॅमिली 2 ऑक्टोबराक गोंयान कित्याक येयल्ली? चिंतन शिबीर. अरे, दृश्यम पिक्चरांतल्या ह्या डायलॉगाचेर तूं बरो रिएक्शन दिता मरे. आनी कला अकादमीच्या अदृश्यम कामाचेर कांयच उलोवंक सोदिनाय. Just imagine. सोऱ्याचो विशय सद्या इतलो गाजता. सद्या मित्रांनो सांगता, मॉविन गुदिनोन जे स्टेटमेंट केले तेका 10 दिसां वयर जावन गेले, पण मॉविनाच्या त्या स्टेटमेंटाचो हँगओवर आजून देवाना, आजून वचना. पिवपी आनी बारकार सगळे दोगूय सॉरी टेन्शनान आहा. मॉविनान अशें स्टेटमेंट केलें तरी कित्याक? एक मंत्री जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता, अशें कांयच्या काय कितें एक स्टेटमेंट करता, तेन्ना तुमी समजूंक जाय की तो एक्चुली खंयच्या तरी मेन व्हडल्या टॉपिका वयरसान आमचें मायंड डायवर्ट करता. आमी सगळे उरते हाडीक धांवता. एक्चुली हांगा कितें चल्लेलें आसता पळय थंयच्यान काडप रेडी. तशें 7 फावटी एसेंब्ली सीट जिखपी निवडून येवपी आमदार म्हणून हे मंत्री आमदार हे कितें पिशे कित्याक कितें स्टेटमेंट करपाक बारीक विचार करा. हांव मातसो खूब डीप स्टडी म्हणजे थिंकींग चालू आसता कळ्ळें. पर्पजली रे मुद्दम अशी स्टेटमेंट्स करप, मागीर कितें बोवाळ केओस बोवाळ जावपा जाय, कॉन्ट्रोवर्सी जावपा जाय, भलत्योच हेडलायनी जावपा जाय आनी आमच्या लोकांचें मायंड डायवर्ट जावपा जाय. अशें कितें आसता, सत केन्ना लिपना. सत कितें तें आमकां मागीर कळटलेंच, पण मातशी वेळ जावन गेलेली आसतली पण कळटलें. हांव सांगता रे दाबोळी एअरपोर्ट बीन तो विशय डायवर्ट करपाक त्या खातीर रे. Just imagine. सोरो म्हटल्यार एक्सायज डिपार्टमेंट म्हणजे स्टेट रेव्हेन्यू. याद करात, कोविडाच्या टायमार एक्सायज रेव्हेन्यू वाडयल्लो तो कोणा खातीर? आमी आमच्या खातीर रेव्हेन्यू वाडलेलो तेन्ना एक्सायज डिपार्टमेंटाचो. कोविडा टायमार आमी रात पळयली ना, दीस पळयलो ना, सोरो विकतो घेवन पी पियाले आनी स्टेट ट्रेजरी वाडयली तेन्ना सगळ्यान हाय तेन्ना एक्सायज रेव्हेन्यू. तुमी म्हणटले हो एपिसोड सोरोमाय करता कितें? सिट्युएशनूच सद्या अशें टायट जाल्लेलें आहा आनी विशय तापलेलो आहा सद्या न्हू. सोरो म्हटल्यार सोरो से याद आया मायकल लोबो सर. बहुत बार ऐसा मैंने देखा है. मायकल लोबो दिसाचो सामको सिरियस आसता, सिरियस दिसता. खोलपावाडा, खोब्रावाडा, पोरबावाडा, लोबोवाडा, अंजुना, बागा, ट्युरिझम आनी तोच मायकल लोबो रातचो दुसऱ्याच भशेन दिसता मरे, वेगळोच सामको. इतलो कित्याक आसता रे मायकल? मे बी कितें आसता पळय, ड्युटी सोंपली काय तो फ्री बी जाता आसतलो. म्हणजे ड्युटी सोंपली काय आमी फ्री जाता, आमी कशें पळय आमगे खूब बिंदास जाता पळय तशें कितें आसतलें रे. कितें करूं आतां पळय, मायकला कडेन दिसाचो उलयल्यार बरो काय रातचो उलयल्यार बरो? मातसो रातचोच उलयल्यार बरें कशें दिसता. कितें मेळटलें मातशें जस्ट इमॅजीन करूंक. Just imagine. Michael, days are going so fast, mare. Arey, I was shocked when I heard that now the rate, new rate is 40%. Commission rate 40%. What is this, Ray? Just 2 years back, it used to be 10%, mare.
there is no this that it should be 10%. इतले वाढप रे पळय इफ कॉन्ट्रॅक्ट इज ऑफ 40 crores then 40% of that is So 10% is 4 if it is in Goa. there पण 40 crores 40% is 16 crores मरे. These days nights are rainy and days are hot. I did not know about it. Air condition is also working on a condition of not cooling in cold condition. There was no condition like that. मायकल तुमच्या घरा घरची शिकवण धाकट्या आसतनासून कितलोय पी कितलोय टायट जा पण घरा सारको सरळ घरा सारको यो. तितले हें आसपाक जाय. हें सोड तुमकां ते लास्टाक सांगले रे तें आमकां कांय सांगूंक ना ताणी. हें विचारला म्हणून राग बीन ना मरे मायकल. तशें कांय ना. मागीर परतून आतां घरा येवन कशें हॅप्पी मरे. एनीबडी ट्रबलिंग यू इन पार्टी. Some people. विश्वजीत परतून त्रास करता कितें रे तुका. एक बरो फिट सांग पया. डन. Michael, this Facebook, We had to face. this Angel Priya Facebook account is fake न्ही. No, it was not fake. मायकला कितें विचार खंयच्याय टॉपिकार विचार आन्सरां कितें ना कितें आन्सरां दितात तो दितात. Just imagine. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine. नमस्कार मित्रांनो, आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमचे स्वागत. आयचो विशयच सामको इंटॉक्सिकेटींग आसा मित्रांनो. बियर वाडयली, बार ओनरान टायट गिरायकाक घरा पावप काय ना, कोण कितलो पिता कोण कितलो टायट जाता. मित्रांनो, ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर आमी आयज डिस्कशन करतले. तुमचो पेग भरा, रेडी जाया, प्लेटीन चखना घ्या आणि लेट्स स्टार्ट द डिबेट बिकॉज दिस इज द अमृत काल. Just imagine. सोरो मारलो काय देवाक खबर, खंयच्यान इंग्लीश भायर सरता. सो हें बंद जावपाक जाय. अरे हू यू वाय गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो बॅक अँड फॉलो मी. ह्या प्रकारची इंग्लीश सोरो पिल्या उपरांत भायर सरता मित्रांनो. आफ्टर 3 pegs आमी वी रन फास्ट होम मरे. आणि ऑन दॅट गव्हर्नमेंट रन्स द रेव्हेन्यू. I will never be able to drink like earlier times in my favorite bar again. Movin's that statement has destroyed my sessions. शी इज ऑन हॉलिडे. तो आपला जाय तर वागपाक सोदता. पळय मरे, अरे पिल्या उपरांत nobody wants to give me lift home. सो दॅट इज अ मेजर चॅलेंज रायट नाव. That is big problem. निलेश, बसपाक मेळना जाल्यार सोरो पिवपाचो कसो. मी ऑनलाईन अप्लाय करात. ऑनलाईन मजा ना रे. ऑनलाईन कितें आवडले. दत्तप्रसाद बाब, आमचो तो फ्रेंड आजुनी येता तुमच्या वायन शॉपार. तो ताणें आज वायन शॉपार पांयूच दवरपाचो बंद केला. तशें जाल्यार ताणें काजू स्टार्ट केला आसतलो तो. काजू इज सच अ प्युरेस्ट गोवन ड्रिंक. आय टेल यू फ्रेंड्स. काजू म्हटल्यार आतां हांसपाक कितें येता तुमकां हां न्ही. काजू म्हटल्यार कितें हांसपाक जाय. इज दीस अ टॉपीक ऑफ लाफींग. काजू नाच जायत चल्ला खबर आहा. दीस इज अ मॅटर ऑफ स्टेट एमर्जन्सी मॅटर एंड ऑल यू आर लाफींग. मातशें तरी सिरियसली घेया मरे काजू. हे प्रॅक्टिकली व्हेरी डिफिकल्ट हा. कित्याक हो एक कॉमेडी प्रोग्राम. नो. वॉट नो. दत्तप्रसाद, प्लीज एनलायटन अस with the latest rates of premium whiskies, please. A bottle of Johnny Walker Red Label, which costs 1,750 rupees in Goa, is 850 rupees in Haryana and Delhi. तू म्हणटा जॉनी वॉकर रेड लेबल कॉस्ट 1,750 रुपीज इन गोवा आणि तुवें त्या दिसा म्हाजे 2,200 काडले मरे. हें कितें. कितें आसा भितर. कशें भितर भायर भितर सगळे तरेचे रेड लेबल ब्लॅक लेबल रेड भायर भितर सगळे तरेचे भायर भितर रेड लेबल ब्लॅक लेबल.
ब्लू लेबलच म्हणजे जॉनी वॉकर ब्लू लेबल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमियम ब्रँड्स टुडे विच इज कन्झ्युम्ड बाय द हाय एंड क्लायंटाय. सो ती गोंयान आसा 21,000. त्या दिसा हांव ब्लू लेबल घेवपाक येयल्लो तुज्या कडेन दत्तप्रसाद जाणा, पण घेतली ना हांवें. Very bad. निलेश बाब प्लीज कित्याक घेवंक ना? एक विचार येयलो, ब्लू लेबल पियोया काय होम लोन इन्स्टॉलमेंट फारीक करुया? डोंट लाफ, म्हाका मजाक पसंद ना. मोवीन एका बाराचें उलयता. थोडे आमच्या गोंयान अशा वाटेर मेळटा ते सगळ्या बारांक एटेंडन्स दीत वयता, प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर. निलेश बाब, इफ सच अ कस्टमर इज फुल फायर देन वॉट? So it's a responsibility of bar owner to drop. हे कितें? मायकल बाब, निलेश बाब कितें म्हणटा पळया. म्हणजे पुरो करपा टायम जालो. हय मरे, टायम जालो मरे, म्हाजोय टायम जालो. आय थिंक नोबडी शूड सपोर्ट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. ना ना ना, तें टेन्शन ना गोंयान, ड्रिंक अँड ड्रायव्ह करपाचें ना रे. पण कशें म्हाजें कशें आहा की म्हाजें सदचें बार घरा कडेन लागीं आसा, सो हांव बारान वयताना चलत वयता आनी येतना मागीर रस्तो मेजीत वता. कितगत मरे. इतकीर आतां तुमीच म्हाका दिसता एक व्हिडिओ घातिल्लो, कोण तरी ती थार पांयान चलयतालो. 2 क्वार्टर जातकच थार, SUV, फियाट सगळे फाटकुळेन मारूनच धाडपी आमी. कितें आसूं न्ही, पण एक गजाल खरी आहा, बार हो वायन शॉपाचो बापूय काय वायन शॉप ही बाराची जन्मदाता. काय खबर ना आमकां, पण कितलीशींच दशकां गोंयान वायन शॉप आनी बार्रां भाव कशे रावतात, भाव कशे आसा, ह्या गजालीचेर आमकां अभिमान आसपाक जाय. तर ह्याच गजालीचेर हांव तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची शुभेच्छा दिता, हुनहुनीत परबी दिता. हॅप्पी दिवाळी, शुभ दिपावली. बरें एन्जॉय करा सिजन आनी बरी काळजी घेया, आपली स्वताची सेफ रावा. देव बरें करूं. आनी आतां म्हजो टायम जाल्लेलो आहा, हेजो कार्यक्रमाचो रे सोंपपाचो. Just imagine.